येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची जी प्रेस आसा ती जी आमी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा आमचो जो 1987 इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आशिल्लो पूण आयज पर्यंत जालो ना जवळ जवळ 35 वर्सां जालीं पूण आजून पर्यंत हो एक्ट जाल्लो ना सरकारान कितकीशे जे भासाभास जाली विधानसभेन आवाज केलो पूण तरी सुद्दां इतके एलोक्यूज हे सगळे जाले तरी सुद्दां आजून पर्यंत जावंक नाशिल्लो आनी तेका लागून आयज आमी जे डायरेक्टर आसा ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट जे डायरेक्टर आसा तेका मेळून गेल्ले आनी तेका रिक्वेस्ट केली तेका मेमोरेंडम दिलो आनी तो मेमोरेंडम जो आसा तो मनूज तुमकां एक्सप्लेन करता फुडें आनी मनूजाकडे मागता की फुडें ताणें की तेजे कडेन उलयलें आनी फुडें आमी तेजेर एक्शन प्लॅन कितें आसतलो तो मनूजान फुडें एक्सप्लेन करता. तुम्ही सगळे जाणा गोंयांत आमची जी ऑफिशियल लँग्वेज आसा ती कोंकणी आसा आनी तेका लागून ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 हो सरकारान हाडलो. हो जेन्ना एक्ट हाडलो तेच्या फाटल्यान इतलोच सरकाराचो एक हेतू आसलो ऑब्जेक्टीव आसलो जशें तेंच्यांनी एक्टान बरयलां की ही जी आमची लँग्वेज आसा कोंकणी ती प्रमोट जावपाक जाय आनी तिचो ऑफिशियल जो यूज आसा तो वाडपाक जाय आनी कोंकणी लँग्वेज ऑफिशियल युजान येवपाक जाय. फ्रॉम 1987 टील डेट आतां 35 वर्सां जालीं. ह्या 35 वर्सां आजून पर्यंत ज्या रितीन आमच्या कोंकणी लँग्वेजीचो यूज ऑफिशियल गॅजेटान जालो ऑफिशियल एप्लिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशनान ऑफिशियल कायद्यान जो जावपाक जाय आसलो तो आजून मेरेन जाल्लो ना. दुखाची गजाल म्हटल्यार हो जो ऑफिशियल एक्ट आसा ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा आमचो तो सुद्दां आजून पर्यंत कोंकणीत ट्रान्सलेट केल्लो ना. एक दुखद गजाली एक वायट गजाली ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट येता तो एक्ट सुद्दां इंग्लिशीन आहा. तो एक्ट सुद्दां तेंच्यांनी आजून पर्यंत कोंकणीत ट्रान्सलेट केल्लो ना. तेंच्या वेबसायटीचेर आमी पळयलें आमकां तो कोंकणीन मेळोंक ना. तेंची वेबसायट आमी पळयली ती वेबसायट आमकां कोंकणीन मेळोंक ना. म्हटल्यार हे ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट 1987 1987 हे सरकाराक केलो तरी कित्याक आनी करून तेजें केलें कितें एक व्हडलो प्रश्न पडटा. आयज आमी सगळे जाणा की आयज गोंयांत लोक कसले कसले भाशा उलयणारे लोक आयज गोंयांत येतात स्थायीक जाता सेटल जातात आनी ते आपणाक गोंयकार म्हणटात. तांकां जॉबाक प्रेफरन्स वयता तांकां धंद्याक प्रेफरन्स वयता तांकां प्रत्येक गजालीक तांकां फर्स्ट प्रेफरन्स आयज वचत आसा. आयज जर ह्या सरकारान 1987 1987 जर हो जेन्ना कायदो हाडलो हो कायदो जर पाळलो इम्प्लिमेंट केल्लो आनी कोण इम्प्लिमेंट करिना खंयचे डिपार्टमेंट फॉलो करिना तांकां जर पेनल्टी दवरलेली आनी मॅन्डेटरी केले जाल्यार आयज गोंयांत जे गोंयकारांचे हक्क आयज भायल्या लोकांक वयता. दुसऱ्या स्टेटींतल्यान लोक जे येतात दुसरी लँग्वेज उलयतात तांकां जे वयता ते गोंयचे नासले. हो गेली 35 वर्सां गोंयकारांचेर अन्याय जायत आसा आनी हेच अन्यायाचेर उलोवपाक आनी आमचे विचार मांडपाक आयज आमी जो ऑफिशियल लँग्वेजचो डायरेक्टर आसा ताका आयज मेळ्ळे. मिस्टर राजू गांव ताका एडिशनल चार्ज आसा थंय ताका मेळ्ळे ताचे कडेन उलयले आनी आमी थोडे पॉयंटर्स मांडले. भितर पयले म्हटल्यार एक गजाल म्हटल्यार की आमची जो ऑफिशियल गॅजेट आसा आतां हे तुमी जे एक ऑफिशियल गॅजेट पळयला गव्हर्मेंटाचे एवरीडे ऑफिशियल गॅजेट्स येतात हे ऑफिशियल गॅजेट जे कोंकणीन आसपाक जाय आसले ते आजून पर्यंत कोंकणीन येयना. म्हटल्यार ह्या ऑफिशियल गॅजेटाचेर कितें इन्फॉर्मेशन येता सरकाराचे कायदे येता दुरुस्ती येता अमेंडमेंट्स येतात न्यू लॉज येता एक्ट्स येता हे कांयच सरकारान कोंकणीन अवेलेबल करूंक ना उपलब्ध करूंक ना. हेका लागून जो सामान्य मनीस सामान्य गोंयकार आसा जेका इंग्लिशीचें ज्ञान ना जेका इंग्लीश कळना जो इंग्लीश शिकोंक ना तेका हे कायदे समजपाक डिफिकल्टी जाता. एवरी टायम तुमी पळयता सरकार एक अमेंडमेंट हाडटा ड्राफ्ट हाडटा आनी तो ड्राफ्ट म्हणटा 30 दिसान तुमी तेजेर सुचोवण्यो करच्यो तेजेर तुमी ऑब्जेक्शन रेज करची नाजाल्यार सजेशन दिवची. पूण ते कायदेच ते रुल्स आनी ते ड्राफ्ट जे येता ते आमची जी लोकल लँग्वेज आसा कोंकणी आसा लोकल भाशा आसा त्या भाशेन ते येयना. तेका लागून सामान्य मनीस ऑब्जेक्शन दिवपाक पावना सामान्य मनीस आपले सुचोवण्यो तांकां दिवपाक पावना. हो एक व्हडलो अन्याय गोंयकारांचेर जायत आसा.
प्रत्येक राज्य एवरी स्टेट आपली ऑफिशियल लँग्वेज प्रोमोट करता. त्यांचे तुम्ही गव्हर्नमेंटाचे वेबसाईट पळया, त्यांचे गव्हर्नमेंटाचे त्यांचे जे कम्युनिकेशन असता लोकां वांगडा ते तुम्ही पळया, त्यांची नोटिफिकेशन पळया, ऑफिशियल गॅजेट त्यांचे पळया, हे सगळे त्यांच्या ऑफिशियल लँग्वेजीन येता. पण गोवा इज द ओनली स्टेट ज्या जाग्यार ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्ट असताना कोंकणीक आयज भायर मारून दवरला. कोंकणी कसल्याच गजालीन यूज जायना. आयज एक शॉकिंग गजाल जेन्ना आमी ऑफिशियल लँग्वेज ऍक्टाच्या ऑफिसान गेले जून 2000 तेन्ना आमी पहिले त्यांच्या नोटीस बोर्डाचेर जे नोटीस मारल्या ते नोटीस सुद्धा इंग्लिशीन ना. म्हणल्यार एक हांसपाचे काय रडपाचे हे आमकां कळना जालें की आमच्या भाशेचेर जी येदी व्हडली इतली इंडियेंत इतले स्टेट्स आसा भितर एकूच स्टेट आसा जेतून कोंकणी चलता, ऑफिशियल लँग्वेज आसा कोंकणी. ही लँग्वेज आयज आमचोच सरकार कित्याक भायर दवरता? आमी एक उलयता कोंकणीन, आमी एकामेका वांगडा कम्युनिकेशन करता कोंकणीन, सगळे कोंकणीन जाता. ऑफिशियल लँग्वेज एक आसा जाल्यार आमच्या कडेन कागदपत्रां सरकाराची नोटिफिकेशनां कोंकणीन कित्याक येना? जाल्यार पयलो पॉयंट आमी तेजे कडेन मांडलो की जी ऑफिशियल गॅजेट सरकाराची येता ही लास्ट 35 वर्सां ती कायद्यानुसार कोंकणीन येवपाक जाय आसली. आमचो डिमांड न्हू. आमी म्हणाला की कोंकणीन येवपाक जाय. ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान बरयला कोंकणीन येवपाक जाय. जाल्यार हो एक्ट कित्याक फॉलो जायना? जाल्यार ती कोंकणीन अजून पर्यंत येना. गव्हर्नमेंटाचे कसलेच नोटिफिकेशन, सर्क्युलर, तेंचे रूल्स, तेंचे ऍप्लिकेशन फॉर्म हे कोंकणीन येना. मागीर गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसा तेंचे जे रिटर्न टेस्ट आसतले ना जाल्यार तेंचे जे इंटरव्यूज आसता ते कोंकणीन कंडक्ट जायना. ऑफिशियल लँग्वेज आमची खंयचीच वेबसायट, गव्हर्नमेंटाची खंयचीच वेबसायट ही कोंकणीन ना. ती इंग्लिश आनी कोंकणीन बायलँग्वेज आसपाक जाय ती अजून पर्यंत तेंच्यांनी केल्ले ना. म्हणजे सगळे वेबसायट आहा ते फक्त तुका इंग्लिशीनूच मेळटा. मागीर गोवा युनिव्हर्सिटी आपल्या भुरग्यांक पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी अंडर ग्रॅज्युएट जे भुरगे आसा तेंकां कोंकणीन एग्जाम्स आन्सर करपाक अजून मेरेन परमीट करिना. तेंकां ते ऑप्शन ते दिना. जे युनिव्हर्सिटीचे सर्टिफिकेट्स आसता ते सुद्धा अजून मेरेन कोंकणीन येना. स्टेट युनिव्हर्सिटी प्रत्येक राज्य जे आसा ते तेंची ऑफिशियल लँग्वेज आसा, स्टेट लँग्वेज आसा, तेतून तेंकां एग्जाम आन्सर करपाक दिता. आनी हेच कारणान जेन्ना आमी पळयता आयज जे टॉप IAS ऑफिसर आसतात, IPS ऑफिसर आसतात, चडशे जाण ते आपले लोकल लँग्वेज शिकतात, येतात, लोकल लँग्वेजीन एग्जाम आन्सर करतात, गोंयान येतात, गोंयान ते बरे पदाचेर. आनी आमी ते लोकल लँग्वेज प्रमोशन मेळना, लोकल लँग्वेजीक आमकां थंय प्रेफरन्स मेळना जाल्यार आमकां ते ऑप्शन नासता. इंग्लिश आसा पूण लोकल लँग्वेज जी कोंकणी आसा पळय ती एक आमकां एडेड एडवांटेज कशी आसपाची, जी एडवांटेज आमकां नॉन कोंकणी स्पीकिंग जो आसा पळय तेच्या वयर आमकां आसपाची, ती सरकार आमच्या कडल्यान डायरेक्ट काडून घेता. हे विशय आमी तेच्या कडेन मांडले आनी आमी तांकां थोडे सुचोवणे केले. त्या सुचोवणेन पयली म्हटल्यार सगळी ऑफिशियल गॅजेट जी आसतली, जे गव्हर्नमेंटाचे रूल्स आसतले, जे कायदे आसतले, प्रत्येक कायदो आता TCBचो कायदो जालो, भितर मागीर आमचो लँड प्रोटेक्शन हे जाले, लँड इलिगल कन्स्ट्रक्शन प्रोहिबिशन जाले, मागीर तुजे आमचे एनवायरमेंटल लॉज जाले, आमचे टेलिकम्युनिकेशन लॉज जाले. कसलोय कायदो आसा तो कायदो कोंकणीन करपाक लागून आमी तेंच्या कडेन मागलेले. ऑलरेडी तेंच्या कडेन इंग्लिशीन फक्त ट्रान्सलेट करून कोंकणीन अवेलेबल करपाक जाय. मागीर कंपल्सरी ऑप्शन कोंकणीन एग्जाम आन्सर करपाक आसपाक जाय म्हणून आमी मागला. सर्टिफिकेट जे आमी तांकां इश्यू करता स्टुडंटांक युनिव्हर्सिटी लेवलाचेर ते कोंकणीन जावपाक जाय म्हणून मागला. पंचायतीन जे मिनिट्स ऑफ मिटींग येता, मागीर ग्राम सभेचे हे येता, रेझोल्युशन्स येता, हे सगळें कोंकणीन जावपाक जाय. वेव्हार कोंकणीन लोकांक आसपाक जाय, वाचपाक मेळपाक जाय, हें आमी मागलेलें आसा. मागीर बजेट एलोकेशन, जर तांकां दिसता की बजेट पावना, पूण जेन्ना आमी डायरेक्टरा कडेन उलयता तेन्ना आमकां कळ्ळें की बजेट जे आसा ते 100% युटिलायज जायना. सो पूण आमी मागला की जर तांकां दिसता की बजेट जाय हेका लागून कोंकणी प्रोमोट करपाक आनी युजान हाडपाक जर तांकां बजेट जाय तेंच्यांनी बजेट एलोकेशन करपाचें. गव्हर्नमेंटाची जितली ऍप्लिकेशन फॉर्म आसा ती कोंकणीन मेळपाक जाय. आयज जर तूं महाराष्ट्रान गेलो तुका ती मराठीन मेळटले, झारखंडान गेलो तुका हिंदीन मेळटले, गुजरातीन गेलो गुजरातीन मेळटले, कन्नडान गेलो जाल्यार तुका कन्नडान मेळटा, केरला वचत जाल्यार मलयाळम मेळटा. जाल्यार गोंयानूच कित्याक मेळना? गोंयानूच आमचेर अन्याय कित्याक हें आमी तांकां विचारले. आनी सगळे वेबसायट जे आसा गव्हर्नमेंटाचे ते इंग्लीश आनी कोंकणी ह्या दोनाय लँग्वेजीन आजचे तेंच्यांनी करचे म्हणून मागलेले आसा. हेका लागून इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी हे व्हडले डिपार्टमेंट बसला. रोहन खंवटे हे जे व्हडली भाशणां करता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर, ITचेर, हें जर तुमी करीत जाल्यार कितलेशेच आमच्या कोंकणी स्टुडंटांक जॉब मेळपाक शकता.
कितलेशेच कोंकणी ट्रान्सलेटर आसा तांकां जॉब मेळपाक शकता आणि जी आमची कोंकणी लँग्वेज आहा ती प्रमोट जावपाक शकता. सो हे सगळे पॉइंट्स आमी तांकां दवरला. आमी तांकां डेडलायन दिला 26 जानेवारी 2023. हे डेडलायनीक आमी तांकां सांगला की तुमच्या कडल्यान आमकां एक एक्शन टेकन रिपोर्ट जाय. आमच्या लेटराचेर तुमी कितें केलां, कितें स्टेप्स घेतला ते आमकां जाय. डायरेक्टरान आमकां अश्युरन्स दिला की जी आमी सजेशन्स दिला तेजेर 100% ते काम करतले. जे अजयान थोडे तांकां पॉइंटर्सूय सांगले की तेंची जी एक कमिटी तेंच्यांनी फॉर्म केल्ली आसा जी नॉन फंक्शनल आसा ती कमिटी परती चालीक लावची, रिकॉन्स्टिट्यूट करचे. कित्याक भितर जे ऑलरेडी पण सिलेक्ट केल्ले आसा मेंबर्स, ते मेंबर्स स्लीपिंग मेंबर्स आसा नाल्यार इनएक्टिव्ह मेंबर्स आसा. सो न्यू कमिटी फॉर्म करची आनी ती कमिटी चालीक लावन हांगा रुल्स बीन कितें फ्रेम करपाक जाय ते रुल्स बीन फ्रेम करचे. हे डायरेक्टरा कडल्यान आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आमी पळयतले, आमी वाट पळयतले की कितें जाता कितें ना ते. बट गोंयच्या आमच्या स्टेटीन कोंकणीचो यूज हो मॅक्सिमम जावपाक जाय. जॉब प्रेफरन्साक कोंकणी आसपाक जाय. जशें आमी आरबीआय बरयल्ले, जशें आमी सगळ्या बँकेकूय लेटर दिल्ले की तेंच्यांनी एग्जामी आसा. जशें आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फायनान्स तिणी सांगलेलें की आरबीआय लोकल लँग्वेज कोण उलयता ना जाल्यार बरयता तांकां प्रेफरन्स दिवचे म्हणून. सो तें आमी थंय मागला. सो हे कोंकणीचे जे यूज आसा गव्हर्नमेंट हितून ते वाडटले अशें आमकां दिसता. आनी जर वाडना आनी जर सरकार हे सिरियस घेयना जाल्यार आमचो फुडलो कितें तरी स्टेप आसतलो तो 23-26 तारीख जाल्या उपरांत आमी तुमच्या कडेन तांकां मेळ्ळ्या उपरांत आमी डेलिगेशन तांकां मेळटलें, डिस्कस करतले आनी ताचो फुडलो स्टेप आहा कितें तो तुमच्या मेरेन आमी पावयतले. म्हणून तुमकां दिसना जेन्ना तूं ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटा न्हू, आतां पळय कोंकणीन चडशे शाळेंनी घालना भुरग्यांक आनी चडशे इंग्लीश प्रिफर करतात. तो तुमकां दिसना की गोंयकार खंय ना खंय जाल्यार जबाबदार आहा हेका लागून? पळय हेतून आमी एज्युकेशनाचें हें उलयना की एज्युकेशनाचें माध्यम कितें आसपाक जाय, मिडियम कितें आसपाक जाय तेजेर ना. आमी म्हणटा की हे जो तुमचो डॉक्युमेंट्स आसा हे तुमी कोंकणीन आसपाक जाय. कित्याक कोंकणी मॅक्सिमम लोक वाचता, मराठी लोक वाचता. सो मराठी लिपी सेम जाता देवनागरी. सो कोंकणी वाचपाक लोकांक इजी पडटा. आतां आमी सुद्दां हांव सुद्दां जर एमएससी जालो तरी जर हें जर लिगल जर वाचपाक गेलें जाल्यार म्हाका डिक्शनरी ओपन करची पडटा. कित्याक थोडे लिगल टर्म आहा ते आमकां कळना. पूण कोंकणीन जर वाचलें जाल्यार आमकां समजपाक तितलें इजी जातलें. सो म्हाका जर एमएससी शिकून जर त्रास जाता जाल्यार बाकीचे जे लोक सामान्य जे लोक आहा जे चवथी शिकला नाल्यार कमी शिकला, जे इंग्लिशीन केन्ना वचोंकूच ना, जे आमचे जाणटे लोक जाल्यार गांवांत रुरल एरियान थोडी कडेन एज्युकेशन जे कमी आहा त्या लोकांचे कितें म्हणजे तेंच्या कडेन हो आमचो गव्हर्नन्स जो आसा पळय तो गव्हर्नन्स त्या लोकां कडेन केन्ना पावोकूच ना. तिनशे जे आमचे गोंयचे कायदे आसा ते कायदे तांकां खबरूच ना, तेंच्या कडेन ते पावोकूच ना. जेन्ना जेन्ना ड्राफ्ट येता, नोटिफिकेशन येता ती तेंच्या कडेन पावना, तांकां समजना. सो हें खंय तरी स्टार्ट जावपाक जाय. मिडियम ऑफ एज्युकेशन कितें आसतलें तो एक डिफरंट टॉपीक आसा आनी तेजेर डिफरंट डिबेट जावपाक जाय. पूण आमी मागता की ऑफिशियल लँग्वेज एक्टा प्रमाणे हें सगळें कोंकणीन अवेलेबल तेंच्यांनी करपाक जाय. सो दॅट इंग्लिशे प्रमाणे जेंकां कोंकणी जाय तांकां कोंकणी मेळपाक जाय. तो अन्याय जावपाक जाय.